सरकारान हिम्मत असल्यार आयतारा जाल्ल्या पावर शटडावनाची चौकशी करची म्हूण आम आदमी पार्टीन आव्हान दिलां. लोकांच्यो मुळाव्यो गरजो भागोवंक शकना जाल्यार ह्या सरकाराक खुर्चेर बसपाचो कसलोच अधिकार ना म्हूण आम आदमी पार्टीचो फुडारी एल्विस गोम्स उलयलो. सरकाराक जर हिम्मत आसत जाल्यार एक चौकशी घालची, हेडेड बाय समबडी हू इज अ टेक्निकल एक्सपर्ट who can come to the conclusion why this is happening आणि कित्याक म्हणून हे पावर फेल्युअर इतली वरां जो डिक्लेअर केल्लो काय वरां खातीर म्हणून इतली वरां गेलो हाजेर चौकशी करून लोकां मुखार हिम्मत आसा जाल्यार कारण सांगचें. हें कोण करचो ना, कित्याक हें आतां सिद्ध जाल्लें आसा की पयशांची बॅगां दवरपा खातीरच हें सगळें जाल्लें म्हणून. आम आदमी पार्टी हाचो निशेध करता. लोकांक पावर मेळपाक जाय, दीस इज मेन इम्पॉर्टंट. बाकी सगळें कुशीन दवरून लोकांची ही बेजीक नीड आणि नेसेसिटी ही जर तुम्ही दिवंक शकना जाल्यार यू हॅव नो रायट टू बी देअर इन द चेअर. एक्टिविस्टांक कसलेय निमित्त काडून खंय बडोवप चल्ला. सध्या सारकी नवी गजाल म्हणजे रामा काणकोणकार आणि आर्थूर हे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे PDA आड झगडटात तांकां कसले तरी निमित्त काडून आरोशी मांडूर सरपंच बकाल हाणें मारल्या असो आरोप जाला. ताचेर FIRूय रेजिस्टर जाला म्हूण आयकूंक येता. पूण अजून तांकां अरेस्ट जायना. जे कोण इन्वॉल्व आसा तांचेर कसलीच एक्शन जायना. ह्या घटनेचो आम आदमी पार्टी निशेध करता. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. मोपा विमानतळार पेडणेकारांकूच पयलीं काम धंदो जाय, भायल्यांक पयलीं भरले जाल्यार वोगी रावचे ना म्हूण आमदार मंत्री बाबू आजगांवकाराची शिटकावणी. विमानतळाचे सुरक्षा विभागाचे अधिकारी बाबू, थळावे लोकप्रतिनिधी आनी कार्यकर्त्यांची बसका जाली. विमानतळार सेक्युरिटी गार्ड पेडणेचेच जाय, टॅक्सी खंय पेडणेकारांच्योच आसच्यो पडटल्यो. टैक्स वाले को पेडणे तालुके का मुद्दा है, तालुका फुल ये क्या कर रहे हैं. मैंने आपका बात को गौरव से लेता हूँ, वो तो करना चाहिए ऐसा. अभी बहुत जल्दी है. अभी तो पहले बोल के रखता हूँ मैं, क्योंकि इसके लिए आवाज होने वाली है, क्योंकि लफड़ा होने वाला है. ये सेंसिटिव सब्जेक्ट है. दूसरा टैक्सी इंटरफेयर करने को देंगे नहीं. मंत्री जी अब हम तो हर महीना थोड़ा काम स्पीड होने के बाद में कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता ही है. तब उसके लिए जैसा जैसा निकलेगा, जैसा जैसा उसके लिए समस्या का समाधान. क्योंकि एयरपोर्ट हमारा तालुका ने लाया है, इसके लिए पूरा तालुका बंद हुआ है, पता है. रेलवे रोको किया है, अंदर पड़े ले हम लोग, और इसका फायदा हमारे लोगों को नहीं होगा. ठीक है सर, तो क्या फायदा. आपका यही फॉर्मूला में हम कोशिश करते हैं. ये हमारे हद से बाहर है तो आप संभालिए. आप मंत्री जी हैं, मैं नहीं हूँ. नहीं, उनको भी आप बोल के रखो ना की एम्प्लॉयमेंट हो पयलो पेडणेकारांक मेळपाक जाय. जे लँड लुजर आहा तांकां पयलीं पंचायत वायज ते आहात तांकां पयलीं मेळपाक जाय, मागीर पेडणेकारांक मेळपाक जाय, तशें पेडणे तालुक्याक मेळपाक जाय, मागीर गोंयांत मेळपाक जाय. हेचे बद्दल आमचें कांयच हें ना. पण हें खंय तरी हालयल्या उपरांतच हें जाग्यार येता आनी तें आयिल्लें आहा, नाल्यार येनासलेलें. नालो रिपोर्टूय आमकां कळनासलेलो. आज आमी तोच एम्प्लॉयमेंटाच्या वयल्यान आमी डिस्कशनाक खास ताका आपयला. आनी आमचे जे ह्या कंट्रॅक्शना टायमार जे जे कितें लागतलें, जे आमच्या लोकां कडेन आहा त्या बायलांनी येवपाक जायना, इतलोच म्हाजो डिमांड आहा. जे आमच्या लोकां कडेन आहा ताका पयलीं प्रिफरन्स मेळपाक जाय. जो ट्रान्सपोर्ट आमच्या लोकां कडेन आहा तो पयलो आमकां मेळपाक जाय. सेक्युरिटी ज्यो आमच्या आसात तांकां पयलीं प्रिफरन्स, मागीर दुसऱ्यो खबऱ्यो. अशे रितीन आमी तेजे कडेन सगळे मागलेले आहा. फुडले जे पोस्ट आसात, जे हायर पोस्ट आसात ते सुद्दां ITI आला तेंच्यांनी कोर्स घेवचो, तांकां ट्रेन करचो आनी आमच्या लोकांक घालचे. आनी तो ITI कोर्स तो बेगीन करपा खातीर तेजी हें चल्लेलें आहा. थंय एम्प्लॉयमेंट जो आहा तो आमचो पयलो प्रिफरन्स, मागीर फुडलो दुसरो कोणी बायलो आयल्यार आमी तेजेर विरोध करतले. हें आमचें धोरण धरलेलें आहा. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.